Somplelea Joachim Povanso, hace pasod mis betuila fabrican, des bashin zanka porna magzona, yao mia katir mis betuila, camelo anidigna mascarinis. In desam chamonan doria, aniyami sant vantogiuia. Bapace, anipudace, anipovitra atmece navi, आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूग तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो पेपरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पददार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोल बागंदी सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सुम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुम्या काकूट कर. प्रार्थया. ह्या वेळार शांत रावून आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया. जायतीं जाणां हे पिडीक सांबाळून जायतें दूख सोंसतात. हे पिडीक सांबाळून जायतीं जाणां मरून गेल्यात. तांचे पासत ह्या वेळार मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं जाणां आपलो जोर दीस काजाराचे वरोस हेर वार्षिक दीस समरमतात. तांचे पासत हे भाशेन ह्या वेळार मागुया. सोर पदवीदार बापा, सुम्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो गूट आमी भोक्तीपणी समरमता. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत सुपूर्णायेन फलादीक करून शाश्वत संतोशान आमची काळजां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. तर दुताच्या इतिहासा वेले वाचो. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्लें तेन्ना जोणी मोणी शिंपडलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी आंत्योकेक पुऱ्यांक पावलो. पूण जुदेवा भायर आनी कोणाकूच ती देवाचें उतर परगोटी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवचीं तीं आंत्योकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सुम्या जेजूचें शूभ वर्तमान परगोटूंक तांणी सुरू केलें. सुम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बाबार दवरून सुम्याशी बरतली. ही खबर जेरुसलेमाच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बाराबासाक आंत्योकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सुम्याक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां मुरबा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बाबार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सुम्याचो पाटलाव कोतोऱ्यांची संख्या जायती चडली.
उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका अंत्योखेक हाडलो. एक आख्खे बरोस थंयचे पवित्र सभेन तो जियेलो आनी पुस्तोळ लोकांक ताणी शिकोवन दिली. अंत्योखेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचे उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणा. परतून एकदां म्हणुया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणा. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें, जाकोबाच्या सगळ्या शारानोगरां परस. सियोनाच्या दारवंट्यांची तो चड अपुरबाय करता. तुजे व्हडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. जबाब, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणा. म्हाका वळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबुलोन हांव लेख करूं. तशेंच फिलिस्त्या, तीर आनी युथोपिया त्या शारांक जल्मल्यात म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच भोवत्या देवान सियोन शार तीर करून दवरला. जबाब, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणा. पोरजांचे पट्टेर सर्वेस्पर अशें बरयता, अमकी अमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मलीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपांत सगल्यांक तिका. जबाब, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हिवाळ्याच्या समयार जेरुसलेमांत भेटवणीची परब चलताली. देव मंदिरांत सलोमोनाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हळें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावांत दवरतलोय? तो अभिशीक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोक मानिना. म्हज्या बापाच्या नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गोबाय दिता, पूण तुमी सोक मानिना, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, तीं कदींच इबाड जावचीं ना आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्या. तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, एक घुमडी आपल्या शेळ्यांक घेवन अशें चोरवांक गेल्लो आनी ह्या जेन्ना ती वेताली तेन्ना कांय शेळयो सांडटाल्यो आनी तेन्ना एका मनशान त्या गवळ्याक विचारलें, कित्याक तुज्यो शेळयो सांडटात? आनी हो गवळी तेन्ना हाका जबाब दिवन म्हणटा, कांय शेळयो म्हजो ताळो वळखना
कांय शेळयो वळखूंक सोदिनात, त्यो खाला पडयतात आनी आपलें काम करीत रावतात आनी ताका लागून जायत ती सांगतात. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या शेळ्या भाशेन जाता आमच्या जेजूचो थाडो आमी आयकून आमी आमचेंच काम करून गोल जाता तेन्ना आमी सांगता, आमचो जेजू आमकां आयज म्हणटा, जो कोण म्हजो थाडो आयकता तो म्हज्या फाटल्यान येता, तो म्हजो शेळी जाता. जेन्ना आमी ह्या आमच्या गोंवड्याच्या फाटल्यान वेता आमकां दिशा दिसून येता. कित्याक आमी जाणा जो आमचो 10वो आविस्मोर आमी ह्या दिसांनी वाचता आनी आयतारा सावन कालच्या दिसा आनी आयज पासून आमी ह्या बऱ्या गोंवड्याचेर नियाळ करता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी जाणा की हो बरो गोंवडी आमकां दिशा दाखयता. तो आमच्या फाटल्यान वचना पूण आमच्या मुखार वेता आनी आमच्या मुखार वचून आमकां ही दिशा दाखयता. आमी एकूच काम करूंक जाय, तें म्हणल्यार ताचो थाडो आयकून, ताचो थाडो समजून आनी तो दाखयता त्या वाटेन आमी उर्बेन चलूं. कित्याक प्रितीच्या भाव भयणींनो, ही वाट जी तो आमकां दाखयता ती वाट जावन आसा स्वताची वाट. ती वाट आमकां सासणाक जिवीत दितेली वाट. कित्याक आमी जाणा जेजू आमचे खातीर खुर्सार मेलो आनी खुर्सार सावन ताणें आमकां सासणीक जिवीत दिली. तर ह्या सासणीक जिवीत दितेल्या देवाशी आमी येवून करोस, ताचो थाडो आमी आयकून करोस, ताचेशी आमी रावून करोस. तो आमकां कितें सांगूंक सोदता तें आमी आयकून करोस, एक बरी शेळी आमी जावून करोस. तर हें जावून की आमी सदां करपाक मागूं. कित्याक सोर भोंवतणी जायती बोबाळ आसा आनी ह्या बोबाळान आमी जायते फावटी देवाशी येवचे सुवातेर हेर वस्तूंक आमी वेंग मारता. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, हें समजून घेवन की जेजू आमचो बरो गोंवडी आनी तोच आमकां दिशा दाखयता, ताच्या फाटल्यान आमी वचून गरज, हें समजून घेवन की आमी आमकां सगळ्याक करपाक आनी व्हड मागूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसरा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिथमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. आमच्या सस्नान देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसरा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वेलेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक विवण जातलो. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गपिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुजें आर्थांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास परबीचे संभ्रमणी वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष करीत आसा. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योग तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोत सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं. आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां वाडुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाली आमी तुका वाखाणूंक खावो हो खायलो न्ही तुजो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर त्या दोगांच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बळी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लाभ युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस बरो सुकुनायक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे स्वर्ग दरबार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. म्हूण सर्गीन तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें मारतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो पयलो घोट घोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवन कोण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओथरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नमतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलिप नेरी फेरांव आमच्या गोंगी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखामोड पळोवन आवड. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्योन जोसे, भाग्योन दोन दुता आनी सर्क आनी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वोदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना देव घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापकां उगोस आनी आमकां ताळमेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोद वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्कान आमी सर्गींच्या सुखा आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यार आमी बोरमाचनोक लेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पापकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाचूकी पोरबी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांत सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. संवसाराचे पाप काचले आमची कापूस कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काचले आमची कापूस कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काचले आमकां ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा. शेरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बाबा आमची सोडवण समरंभून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाखाचो सरो भेटयल्या आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगो दिल्या. ह्या भोव अमोलीक देण्या गेण्या वरवीं
ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.